try to publish that in a big way. कित्याक आमचो कोंकणी चित्रपट जर बरो उरपा जाय जाल्यार तुमचो प्रोड्युसर हा इतलोच तुमचोय सहभाग आसपा जाय जाल्यार ते लोकां मदसर पावतले. कित्याक खुबश्या लोकांक खबर नासता कितें जाता रिलीज ऑफ द फिल्म एक वीक आसता त्या मुखार आमच्या गोंयांत कम्युनिकेशन पावना इतली पब्लिसिटी केल्या. सो तुमी ही पावोवपाची जबाबदारी तुमी घेवपा जाय थोडीफार. हें तुमचे कडेन हांव मागता. See, one line story, the story is a musical film and the story is about a musician. One musician. तुमको तो musician म्हणजे he plays the role major and the story revolves around him. Shooting location all in कितल्या टायमा भितर जातली शूटिंग म्हणजे कोतान 20 दीस भितर सोंपतलें. 20 दीस मागीर एडिटींग. Time duration we are looking somewhere 90 minutes to 100 minutes. So budget कितले ना? हाँ? Budget. Budget तुमको सदा budget शी आता गोंयकाराक कोंकणी फिल्माचे बजेट विचारना का कळ्ळें. आनी हांव बजेट सांगल्या मागीर लोक मागीर म्हणटा ताक कितें फिल्म करपाक अशें म्हणटा. सो आय डोंट वॉन्ट दॅट टू स्पेंड डिस्करेज टू अदर्स. अरे इतले आदी सगळे पिक्चरूच जायनाका म्हणून कितें. So budget is so big. Claudia नाव दवरपा फाटल्यान कितें? The main character is Claudia. The main leading actress, she is not here, Meera Vilankar. She is coming tomorrow. So ताजें एक नाव Claudia आसा. And secondly, it's very familiar to the आमचे पदूय बरें फामाद आसा Claudia मोगाच्या कळ्ळें. So that Claudia name is very लोकांक नविदाद ना कळ्ळें. And it is musical again कळ्ळें. सो ते आयकुपाकूय बरें दिसता. वेन यू से द मोमेंट एनीबडी सेज क्लाउडिया कोणा प्रत्येक गोंयकाराच्या तोंडांतल्यान फुडले लायन आयकू क्लाउडिया मोगाच्या सहज येतले कळ्ळें तुका. सो दॅट वॉज द आयडिया ऑफ हें कळ्ळें तुका. आनी फिल्म इज बेस्ड ऑन दॅट. सगळें म्युजिकाचेर बेस्ड आसा. एक वेगळो तरेचो कित्याक हांव सदांच प्रयत्न करता की एक्सपेरिमेंटींग ऑन सिनेमा. जर म्हजी फाटली पिक्चर पळयत जाल्यार ती प्रत्येक पयलीं मायनींग जालें, मागीर मदर डॉटर रिलेशनशीप जालें, ताजे नंतर सगळे मॅरेज सायट्स ज्यो येताल्यो Savarya.com मधून मॅरेज सायट कितें प्रॉब्लेम ताजे एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस कितें. ताजे नंतर ओ मारिया जालो. ओ मारिया वॉज अबाउट द प्रिजर्वींग अवर ओल्ड हेरिटेज सगळी आसा ती कळ्ळें. मागीर ताजे नंतर जालो रेनी डे वॉज अगेन्स्ट करप्शन कसो तशी. ताजे नंतर मिरांडा हावस जालो. इट वॉज बेस्ड ऑन द परफॉर्मन्स तांचे. नाव आय एम डुईंग दीस अ म्युजिकल फिल्म. एक वेगळे तरेचें म्युजिकल फिल्म पळोवपाक मेळटलें. हाव म्युजीक कॅन बी यूज फॉर द फिल्म तातल्या वाट्यान आसा. थोडे वेळ पार्ट पळयात डिसेंबर मदीं तुमकां पळोवपाक नक्कीच मेळटलें इतलें सांगता. 10 तारखेक आमी बेळगांवली मिस्किटा हावस आसा बाणावली थंय शूट करता. तुमकां कोणाक जर लोकेशनाचेर येवपा जाय प्लीज म्हाका धाड. हांव रोखडें लोकेशन शेअर करतलो. सो फ्रॉम 10 तारीख ते आमी 20 तारीख मसर they are shooting at Miskita. It's good as Mr. Sharma, this may be your first Konkani film. It is. So, what do you feel? How do you feel? I'm Konkani बोलता. Okay. I'm surprised. Because I am married into a Saraswat family. Saraswats from Mangalore, a place called Munkur, very close to Udupi, Shirali. Then I studied in Andhra, but learned the language because I stayed in the Saraswat colony in Santa Cruz. So for 60 years I stayed there. This is a joke. Please do not take it seriously. What I'm going to tell you now, don't publish it. Otherwise, I'm not going to see my wife at all ever again. When I was dating my wife, my in-laws said, "Tu Konkani atva?" After that, I knew Konkani. I mean, I could speak it, but now I speak it like a Saraswati. So they said the prerequisite is you learn the language, then you take my daughter.
So I made it a point to learn the language and then take the daughter. And not take the daughter and then What learn tone in the film will be Mangalorean or Goan tone? Go on. Well, go on. It's a Sasti. That is, now me being an actor, I have to try and learn the language according to the script, which is, I don't find it very difficult, but I need to get the intonations correct. I asked Mukesh also just now. There was a word that I was a little confused about. So I asked him, I said, how do you pronounce this word? He said, this word can be pronounced in many ways. It could be in South Goa, it could be in north of Goa, it could be in south of Goa, somewhere else, and not south side. So I've tried to learn it. I'll do my level best. He is of course a very experienced director. I have Mukesh with me, so I don't need to be worried about it. If I don't speak it, he will come at the back and say the lines, and I just move my lips. So yeah, I mean, I'm sincerely looking forward to this. I've been learning my lines. I've been working hard on the script since the time Rajendra gave it to me. तो हांव कोशिश करता. आनीक तुमकां ताजी मोठेपण सांगता. विसवण आमकां आमच्या हातून तो सॅक्सोफोन प्ले करता. आमी सगळे सॅक्सोफोन पिक्चरां वाजोवपानी तेंकूय प्रॅक्टिकली तो सॅक्सोफोन शिकला गेले म्हणजे फाटले 15 दिसांनी आतां परत येतकीर खरेंच अप्रिशिएट करपा सारकें. काल तूं सांगलो यू आर नॉट वेल देन यू टू सेड कॉल दॅट पर्सन. बॉम्बे गेल्ले रिकॉर्डिंगाक तेन्ना ताजे कडेन येवन शिकला. मागीर बॉम्बे एक ट्युटर जालो ताजे कडेन शिकला. सो दॅट इज द डिफरंट स्टायल ऑफ तांचे खरेंच परफॉर्मन्स ते वेगळे तरेचे आर्टिस्ट आसा की जे स्वता खूब मेहनत करता. कारण ही वॉज अ प्रॉडक्ट ऑफ सत्यदेव दुबे. सो तांचे हातूंतल्यान काम करून वयर राहिल्ले कशें आसतात हें म्हाका खरेंच आय से आय एम लकी टू हॅव इन द मेजर रोल ऑफ दीस फिल्म. इतली मेहनत कित्याक आतां हांवें फिल्म केल्या आज पर्यंत दीस मच लेवलचेर काम करपी हिरो किंवा एनी सिनियर आर्टिस्ट तुजून पळयलो ना. हिरो ना. मेजर part. आमचे हिरो म्हणल्यार वेगळे जाता. इट्स नॉट दॅट इज अ गुड एक्टर. No, I think it is very important and necessary. I think all the actors sitting here will agree with me. You have to be a little conscientious of the fact that you're doing a particular character. You cannot take it for granted that you'll get onto the set and everything will be hunky-dory. No, even the lines. Every time you get onto the set, पेट में चूहे दौड़ते हैं. Whether it is your first shot or whether it is your last shot, it really doesn't matter. So I have really made myself understand that until and unless you know the craft, it's very difficult for somebody to understand that you are actually doing it for the purpose of a particular project. And you need to be very, very conscious of the fact that you're doing it for a particular project. This is not an easy project. It may sound easy. Yes, it's musical, all that is fine. But everybody has to play something or the other in the film. That is the best part of this film. It's just not me playing the saxophone. There's a lot of singing, there's a lot of piano playing, there's a lot of violin playing. All that is happening. So I would call it a musical film. Right? And everybody is a hero in this film. तालक बाब एक पिक्चर म्युझिकाचे हे जाता पयलीं म्युझिक पदां आयकून सॉंग्स आयकून फिल्म फेमस जाता. तुका तशें कितें पयलीं फिल्मां बी पयलीं हें करता गेले फिल्म पळोवन मागीर म्युझिकाचें आय विल जस्ट गो द अदर वे. नाल्यार कितें जाता आमी पद 2 मिनटां 2 लायनी आयकता आनी मागीर विसरता. आय एम शुअर हे पिक्चर
तुमकां तुमच्या ओल्डन डेजाक व्हरतले वेन देर वॉज अ म्युजिकल जर्नी खूब ओल्डर सुद्दां पयलीं जाल्यार जी आतां आमकां दिश्टी पडना ती मागीर हिंदी फिल्म जावं ती कोंकणी फिल्म जावं ती मराठी फिल्म जावं खंयची जावं दे स्टील वी रिमेंबर द गोल्डन डेज ऑफ म्युजीक आनी म्हाका खात्री आसा हे फिल्म आमचें इट वील रिमाइंड ईच एंड एवरी गोवन अबाउट द गोल्डन डेज. हाचे पयलीं एक अशी फिल्म आयिल्ली नाचो ह्या कुंभारसा जेतून त्या फिल्मान एक सुंदरशें म्युजीक आशिल्लें बरी मेजवानी आशिल्ली तांचे खातीर सो ह्या फिल्माक कडल्यानूय लोकांनी अशी अपेक्षा दवरपाक शकता. डेफिनेटली पूण नाच्या कुंभारसार आनी आमचे फिल्म हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. That is the real story of the Lana. That was said correct. It was story of a person. This is story of the music. The person who loves music. Right? It can be you, it can be me, it can be he, it can be anyone. Right? ताजी बद्दल So गोंयांत गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. गव्हर्मेंट आतां पयर अनावन्स केल्ली स्कीम ताणें परती चालू करता म्हणून ती स्कीम केन्नाच्यान आसा. वेन आय वॉज AG वायस चेअरपर्सन तेन्ना ताजे पयलीं सुरू जाल्ली तेन्ना म्हाजे येवचे पळय कित्याक तेन्ना म्हजो बाप आसतना तांणी एग्री केल्लो आनी इट हॅज स्टार्टेड. मागीर तें कितें जाता मदीं मदीं कितें जाता थोडे लोक ते कित्याक करची कित्याक करची न्ही. सगळ्यांत बरी स्कीम समज इंडियेच्या वेगवेगळ्या स्टेटी परस सगळ्यांत बरी स्कीम गोवा गव्हर्मेंटची आसा. अशी स्कीम खंयच्याच हातूंत ना ह्या बद्दल आमचे आय नो ऑन द स्टेज इतली बरी आसा ती तांणी चालू करताले ताका लागून बाकीच्या प्रोड्युसराक मदत मेळटा आनी ते टायमार येवपाक जाय. इट शूड मीन आज हांवें फिल्म केल्या नंतर म्हाका 6 वर्सांनी पयशे दितले जाल्यार कशें जातलें. कोण करचें ना. सी कोंकणी फिल्मां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोंकणी फिल्माचो बिजनेस जायना जावपाकूच ना कित्याक आमचें पॉप्युलेशन आसात सगळ्यांत 8 लाख तातूंतले 8 लाख डिवायड करता म्हणजे कोंकणी उलोवपी बाकीचे 14 लाख आसूं 15 लाख आसूं आमचें पॉप्युलेशन पूण मेन कोंकणी तातूंतले 2 लाख कोंकणी पिक्चर पळयतले पळोवन आनी तातूंत कितें जाता सी हांव एग्जाम्पल दिवपाक ओ मारिया वॉज अ सिल्वर जुबली. आज पर्यंत गोंयांत खंयचेच फिल्म सिल्वर जुबली जालें ना हिंदी पसून जालें ना बट ओ मारिया वी सेलिब्रेटेड सिल्वर जुबली एट 2 प्लेसीस पणजे आनी मडगांव. पूण कितें जालें लोक थोडो 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 करून आयलो. मुंबय पयशे कशें जाता पयल्या विका भितर तूं पळय आपयलें आसलें 30 करोड 25 करोड कितें ते सगळे शो फूल जातात पयल्याच्यान. आमचे म्हण कितें हांव सांगता हांव प्रत्येक गांवांत कोंकणीचेच लोक आमचे एकदम म्हाका मेळ्ळो अरे तेंचो धूम लागला आनी कुशीन आलिशा लागली 2004 घेतला. हांव तो कळ्ळा पिक्चर आयला आलिशा अलिशा आसतलेंच न्ही हांव धूम पळोवपाक. सी दीस इज दीस मायंडसेट आमी कोंकणी कोंकणी म्हणटात पूण हो मायंडसेट आमी चेंज केला. हो मायंडसेट चेंज करपाक जाय. हें आमचें आसा आमी पयलीं तुमी सावथा वचून पळयात तूं हिंदी फिल्मांत तांचे लागून पयलीं रजनीकांत मागीर शाहरुख खान. सो हो विलन आमी फक्त उलोवपाक उरल्यात यू हॅव टू एक्ट. बेंगलोर नॉर्थ केरळ साऊथ महाराष्ट्र कोंकणी स्पीकिंग बेल्ट आसा कोंकणी पिक्चर पिकअप जाय. सी पिकअप जायना इतल्याच लागून सी बेंगलोर बेल्टाचे पिक्चर लावन तूं जर हांगा हाडून लायलें जाल्यार चलना. बेंगलोरचे पिक्चर बेंगलोराकूय चलना कित्याक सी क्वॉलिटी ऑफ सिनेमा पळय आसा न्ही तो ना. आमी पिक्चर काडटात आमच्या गोंयांत जायना तूं पळय 10-15 पिक्चर जातात पूण ते पिक्चर हाजो प्रश्न पडटा. पूण तांकां सदां सांगता तुमी 8 लाखान 10 लाखान पिक्चर जायना. हातूंत एक सादी स्टोरी सांगता म्हाज्या. सी हांव पिक्चरा पावलो श्याम बेनेगला करपाक कित्याक हांवें शितू म्हणून एक टेलिफिल्म केल्लें. तें फिल्म करतकीर श्याम बेनेगलाक तेन्ना व्हिडियो कॅसेट रिलीज करपाक आपयलो. इट्स अ फॅक्ट आनी श्याम बाबून म्हाका फोन करून सांगपाक तुजी कॅसेट आपल्याक धाडून दी पळय ही इज अ चीफ गेस्ट तो म्हणटा आपल्याक तुजी फिल्म पळोवपाक जाय. आय सेंड एक कॅसेट आनी ती पयली आनी ज्या दिसा इनॉग्रेशन सांजचें आसा आमचें त्या दीस दनपारान घेवपाक वतले हांव आनी तो म्हणपालो कितल्या पिक्चर तुगेलें तेन्ना ताका सांगलें म्हाजें फर्स्ट पिक्चर ह्या पण ताणें म्हाका एकूच एडवान्स केला तूं इतलें तें टेलिफिल्म तूं इतलें ल्हान स्क्रिनाचेर कित्याक करता फिल्म व्हडल्या हाजेर कर यू हॅव कॅपेसिटी. त्या दिसा हांवें ठरयलें की माय नेक्स्ट फिल्म वील बी बीग स्क्रीन. दॅट हॅपन 2004 दॅट आय थँक मनोहर पर्रीकर. ते सगळें रेडी जाल्लें फक्त पर्रीकर हांव म्हणलें अशें पिक्चर आसा तूं इफीक घेतलो केलें जाल्यार कोंकणी फिल्म म्हणून तूं कर रे पळोवया म्हणपाक मागीर करया. त्या हाजेर हांव केलें. विदीन 50 days आय कंप्लिटेड ऑल पोस्ट प्रोडक्शन सगळें करून तें फिल्म रिलीज करपाक सेन्सर जाय जुरी येवन पळोवन गेले इफीचेर
येवन पळोवन गेले तांकां सेन्सर जाय आशिल्लें सो सेन्सर जाय म्हणटकीर सेन्सर बेगीन डेट मेळनाशिल्लें हांव बॉम्बे ताणें शर्मिला टागोराक फोन केलो ती चेअरपर्सन ती भायर आली तालक कौन है म्हणलं हांव आपका कल 11 बजे स्क्रीनिंग है 4 बजे आपको सेन्सर सर्टिफिकेट मिलेगा सेन्सर सर्टिफिकेट घेवन आयला आनी फिल्म इफेक्ट दाखयलें त्या फिल्माक पयलें कोंकणी फिल्म टू गेट नॅशनल अवॉर्ड सी ही जर्नी सो फिल्म करता आसतना तो विचार करात सदांच हांव सगळ्यांक सांगता टायम लागता गव्हर्मेंट ऑल्सो सपोर्ट आय फुल्ली एग्री पूण आमची जबाबदारी आसा की जेन्ना गव्हर्मेंट सपोर्ट करता तेन्ना आमी बरो प्रोडक्ट करपाक जाय पब्लीक मनी Movies are a visual concept. So have you considered dubbing or maybe subtitles in multiple languages to increase? Subtitle is always there. Whenever your film is shown, sent to festival or it goes to national award or it is released during the IFFI. So subtitle म्हणजे सगळ्याच फिल्माक आसा. Subtitle is a different issue. But what you talk about the dubbing, see dubbing comes when we have now new technique. Dubbing पयलीं पसूनच करताले कळ्ळें पूण आतां सिंग सावंड आयला वी आर युजींग सिंग सावंड पूण सिंग सावंडान पसून केन्ना केन्ना मातसो प्रॉब्लेम येता देन पार्टली डब करतात तितलोच करतो बाबा दिस इज डिस्टर्बिंग आयला कितें No, in other languages, like film like Maharaja this will is in not at be least 6-7 languages. कितें आसा व्यवस्थीत करपाक आमकां केलें कळ्ळें तो पार्ट जर दुसरे लँग्वेजीन वचपाक शकता कळ्ळें पद कितें करतलो तूं कळ्ळें फाल्यां जर तुगेलें कोंकणी फामाद पद आसा मोगा जालें तें तो कित्याक अशें कोंकणी पद आसा हाव यू आर गोइंग टू ट्रान्सलेट इट इन मराठी लँग्वेज इट इज नॉट डेट तो फ्लेवर त्या पिक्चराक घालून हे फ्लेवर तुका दुसरे लँग्वेजीन जावचो ना सो वी वील नॉट डब इट वाय यू हॅव टू डब इट आज आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आमी भायली फिल्म पळयनात आर दे डब इन कोंकणी नो देर इज अ सबटायटल द विज्युअल मिडियम हॅज टू अपील तुका डायलॉगाचे व्हडले प्रॉब्लेम ना तुका विज्युअली पिक्चर चार्ली चॅप्लिनान पिक्चराक पळयनासले डायलॉग आशिल्ले आमकां समजतालें न्ही अपील मोस्ट सो तशें टायप आसा सो पिक्चरूच जितलें बरें आसतालें की तें खंयच्या लँग्वेजीन पळोवपाक कोणाक कांय प्रॉब्लेम जावचो नवे फिल्म मेकर तुमी कोंकणीन फिल्म आयकना लोक पळयना नवे फिल्म मेकरांक तुमी कितें सांगपाक सोदता तुमी कशा पद्दतीचो फिल्म करा जेणे की लोक पळयतले हो सी लोकांनी जर सिरियसली फिल्म पळोवपाचो जर विचार किंवा फिल्म प्रोड्युसर आनी फिल्म प्रोड्युसर म्हणून तूं कोणी आसता पूण फिल्म डायरेक्टर जे आसात न्ही तांणी चडांत चड फिल्म पळोवची फेस्टिवलांनी वचून फिल्म पळोवची आपुणूच कळटलें तें हांवें सांगपाची गरज ना हांव तातूंतलोच प्रोडक्ट आय नॉट टेकन एनी फॉर्मल एड्युकेशन थ्रू फिल्म टेलिविजन इन्स्टिट्यूट हांवें प्रोडक्ट हांव ल्हान स्कुलांत आसतना कॉलेजींतल्यान हांव एवरी डे फर्स्ट डे फर्स्ट शो पिक्चर पळयतालो First of all, I'm very excited for this movie. And it's a musical. It's like my मुझे अशें हांव पार्ट ऑफ द म्युजीक आनी ह्या फिल्मान म्हणल्यार जे सर आसा आमी सगळ्याच जाणा ते कितले एक्सपिरियन्स आनी कितले तेंचे एक्टींग कॅपेबिलिटी आनी अशें न्ही हांव ते बरे भशेन उलयतात कोंकणी सारकें तो आतां विचारतालो वचून तेजें प्रोनाउन्सिएशन बरें आशिल्लें परफेक्ट आशिल्लें आनी ताका सांगपाची गरजच ना ही इज व्हेरी विजनरी व्हेरी परफेक्शनिस्ट आनी तातूंतली तेंची फूल टीम आसा ती इतली प्रोफेशनल आसा सो आय एम व्हेरी हॅपी व्हेरी एक्सायटेड टू पार्ट ऑफ दिस प्लस को एक्टर्स लुलू आसा उमर का एकूच मिनट हो अनदर उमर he is also playing. Continue. So yeah, I am very excited about लुलू तुम्ही ओळखता सगळे आणि ओमार ऑल्सो तुमचं बँड ग्रुप हे सगळं व्हेरी पॉप्युलर पण आम्ही कॅरेक्टर घेतना यू आर ॲक्च्युअली परफेक्टली फिट यू कॅन डिलिव्हर तशेंच घेतिल्लें आसा सदां कितें आसा आनी ग्रुप फोटो घेवन तुमी येता म्हणजे सगळे मनोज अण्णा अजीत जस्ट फाटल्यान तुका या मंजिरी तिला पण फाटीर कॅमेरा